बार्देस तालुक्यांची आनी म्हापशाची आयची अपडेट दिता आसतना राजकीय घडामोडी आसात किंवा हेर बाकीच्यो घडामोडी सामाजीक घडामोडी आसतात किंवा क्रायम बीन हेचो जर आढावो घेतलो जाल्यार गेली 10-15 दीस जाले सिद्धी नायक जे 19 वर्सांची चली जी नासनोड्यार रावपी तिचे बॉडी जी कलंगूट बिचाचेर मेळयली तेचो अजून तो गुंतो अजून सुटना. म्हापसा पुलीसूय आसात किंवा कलंगूट पुलिसान सखोल चवकशी करतात पूण अजून मेरेन तेच्यो कितें आहा तें हे डिटेलान कांयच अजून मेळोंक ना. तेच्यो फॅमिलीक बापायक किंवा तेच्यो कोण फ्रेंड्स आसले तेंची सगळ्यांची चवकशी केल्या उलट तपासणी केल्या आनी तेणें आत्महत्या केले जाल्यार बीन अजुनूय बीन जो पर्यंत तो गुंतो सुटना जो पर्यंत ते हितून ग्रीन पार्क जे गिरी थंयसून ते कलंगूट कशें पावले किंवा तेच्या हांगा वयले कपडे खंय गेले हो जो पर्यंत तेचो शोध लागना तो पर्यंत हो प्रश्न गुंतागुंतीचो आहा न्हय. पुलीस अजूनय बी गेले 15-20 दीस जाले तरी अजूनय पुलीस उलट तपासणी बीन चालूच आसा. जो पर्यंत ठोस कितें तरी मेळना तो पर्यंत पुलिसांक आव्हानूच आसा. दुसरी आनी एक 8 दिसां पयलीं शिवोले 2 रशियन फॉरेनरांच्यो बॉडी मेळ्ळ्यो. हेतून एकांचे आत्मा म्हणजे हँगींग केल्ले आसले आनी दुसऱ्याची बॅडीचेर मेळ्ळी. त्या उपरांत पुलिसांनी अंजून पुलिसांनी पंचनामे करून ते आत्महत्या आसतली म्हणून त्या उपरांत पोस्टमार्टमाक GMCन बॉडी धाडलेली. ज्या काल तेजी बॉडी जेन्ना पोस्टमार्टम केले तेन्ना कळ्ळें की ते एक जी रशियन लेडी आसली 38 वर्सांची तिचे नाक आनी तोंड दाबून तिचो म्हणजे गळो दाबून तिचो खून केला असो. त्या दृश्टीने आतां परतून अंजून पुलीस इन्वेस्टिगेशन करतात. दुसरे आनीक जर पळयलें जाल्यार बारीक बारीक क्रायम आनी हे ते बीन पुलिसां समोर आसात. ही आसली आयची म्हापशाची आनी बार्देसांची अपडेट.